कितें बाये तू कोणाक चिंतून आसाय? म्हज्या पुतान आज म्हाका मेळूंक येता म्हूण सांगला. वय गे ताका तुजी गरज आसा कोण ना जाल्यार ताका थंय तुजो उगडास. आल्या पळय सैतानाचें नांव काडलें आनी सैतान आयलो. माय कशी आसाय तूं? हांव बरी आसा पुता. तूं कसो आसाय? हांव बरो आसा माय. म्हाका तुजी गंत लागली. तूं सामा तुजी जतन हांगे नाय म्हूण म्हाका खबर मेळ्ळी. पुरो पुरो तुजें नाटक. तुका आतां काल जायचें म्हूण सांग. आले म्हाका तुमचे कडसून सर वेळ ना. म्हाका तुजी एक प्रॉपर्टीक सिग्नेचर एक जाय आसली. आले पुता पुता म्हाका तूं काल उलयताय माय. कांय समजना म्हाका. राय जाताना जीब बारी याद जाता तुजी. वैरे तुजी आवयची जीब आतां आड पडटना तुका कांय समजना. तेंत तूं एका वर्साचें बालशें आसतना ती तुका समजून काडली तेली. अय्यो देवा पळय आतांची भुरगीं आनी संवसार. शे हांव तेंच्या कामाक आयिल्लो तें कामच जावना. तूं सांगून आसलें तुजें कुटुंब बारे बरें म्हणून. पळयलें हांवें कितलें बरें म्हूण तुजें कुटुंब. ना ना म्हजें कुटुंब अशें न्हय. म्हजें कुटुंब कशें आसलें म्हूण हांव सांगतां. म्हाका तेगा भुरगीं आशिल्लीं. ती एकामेका मोगान रावतलीं. म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव. दिसान रातीची प्रत्येक घडी आवडेता तुका हांव. प्रायेन फाटीं पावून धाकटें बाळशें जावन तुज्या हुस्क्यार केळोंक चिंता हांव. म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव. गे माय मोगाचो दारवटो सुरू जाल्लो मोग तुजे तान. मनीसांव कोणी बरो कोटो अनवरांत आपयता तुजें नांव. तरी आवय कायदो मोडिना. आवय पोरना सोदे सोडिना. भुरग्यांनी सांडल्यारी तिका दुखयल्यारी तिचें काळीज भुरग्यांक खेळिना. म्हजें माय माय म्हजें माय. पूण काल बदलतना जबाबदारी चडली आनी कुटुंबा सांगाता वेळ करसून सांगाता मागणे करूंक तांकां पुरसूत नातली. तांच्या जिणेंत तांणी पयशाक चड महत्व दिल्लो. भुरग्यांनो खंय येतात तुमी? येया आमी सांगाता आमोरी म्हणया. ना ना म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सां उठूक भायर वचूंक आसा. तुका दिसना मम्मे हा फोनार आसा. तू शिकय तुजी आंबोरी. तूं आमोरी शिकय मम्मी. हांव म्हजें काम करनासता. भुरग्यांनो आमी कुटुंबान सांगाता बसून मागणी केल्यार आमची सगळी जिणी पर्यान वता. पुरो तुका दिसना गे हांगा आमकां आमचे तरावडे सट जावन आयल्यात. आनी मुखार म्हज्यान तुका पळोवंक जावचें ना. हांव वेता हांगा तो. म्हज्यानी तुका पळोवंक जावचें ना. हांव पिजेर वचून रावता. हांव काजार जावन म्हज्या बायल भुरग्यां संगी हांगासर रावतां. पूण तुका रावनची वेली वेरी खंय करीचें म्हूण सांग. हांव तें करतां. नाका पुता नाका. म्हजी जतन हांवच काडून घेता. देवा म्हज्या भुरग्यांक सांगात जिवंक हांवें शिकयलें. कितें जालें म्हज्या कुटुंबा जिवितांत. देवा हांव सदांच तुज्या मागण्यांत आसतलीं. पूण म्हज्या भुरग्यांची तूं जतन काडून घे. अशी
हांव हांगासर येवन पावलें. अय्यो देवा, हांवें बिझनेसा गेल्ले पुरो पयशे हांवें होगडायले आनी म्हज्या इश्टांनी म्हाका मोस केलो आनी म्हज्या जिवितांत हांवें काले करचें. देवा, तूंच म्हाका वाट दाखय. शे, म्हाका कामांतून काडला. काय करचें हांवें आतां? खंय येचें हांवें? शे. शे, हें काल जावन आसा म्हज्या जिवितांत. हांवें येणें देणें तावन सुमार रीण कान गेला आनी आतां रीण फारीक करूंक म्हजे कडेन कांय पयशे नात. बँकाकारांनी आज पयशे व्हरूंक येता म्हळां हांवें खंय तावन दिवचें? काल करचें हांवें. पयशांचो हांकार येताना देवाचो मोग आमी सोडलो, मागणें सोडलें, इगर्जेवेचें सोडलें. आज आमी सकट सांगात आसल्या तर देव आमकां सोडून नातलो. वय, आज आमची आवय आमचे ओट्टो आल्ली तर आमचे हात सोडून घालनातली. या आनीक वेळ जावना. आमी आमच्या आवय लागीं पाटी या. मम्मा, मम्मा, आमकां बक्षी मम्मा. आमी व्हडली सूख केल्या आनी आतां आमकां आमची सूख समजल्या. तूं सदांय सारकी सांगतली मम्मी. जें कुटाम सांगाता मागणें करता तें सांगाता बाळटा आनी सांगाता जियेता. व्हड ना म्हज्या भुरग्यानो, आतां पुनी तुमकां तुमची सूख समजाली मो. मम्मी, आमी पयल्यांचे बरी सकट सांगाता मोगान रावया. जायत भुरग्यानो, या आमी. जिवितांत कितलो ग्रेस्त या दुबळो जावन दी, कांय फरक पडना. केदींच तुजे तावन गेल्ल्यो संगती विसार नाका. जर तूं तुज्या जिविताक तशेंच मागण्याक सांगाता वेळ दिताय तर तुजे कुटामी सांगाता सदांच आसतले.